सोमारा रातीकडेन कुंकळे वाठारात एक अजापाची गजाल घडली। कुंकळे पालिकेच्या अध्यक्षाची गाडी पालिके मुखार उभी आशिल्ली। हे गाडयेंतले कांय अनवळख्या चोरांनी बॅटरीच चोरून व्हेली। हे संबंधित पालिकेन कुंकळे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। हेज्या पयलें जेन्ना चेअरपर्सन जेन्ना घरा गाडी वताले मुगली वायफ 2 पार्टी चेअरपर्सन मुगे काजनूय लँड्री वचले तोवूय 2 पार्टी थिंगा चेअरपर्सन ह्यो पयलीं गाडयो सदां घर वताले। आतां थिंगा कितें जालां आजचे दिसा पयले पाट चोरी जालो ना, हेज्या पयलीं चोरी जाले आनी सगळे बॅटरी मागीर कितें काय गार्बेज बीन्स आनी नाका टायर तेवूय चोल्याय सगळे चोल्याय। आनी थिंगा पयलीं सदां विचारून गेले CCTV आसता थिंगा पयलीं लोकांनी गाडी ती चेअरपर्सन घराकच वताले मग गाडी हें प्रॉब्लम जाताले। आतां हेज आन्सर कोण दितलो? आमगे आतां चीफ ऑफिसर आहा, चीफ ऑफिसर बरो एक स्ट्रिक्ट बट स्टील नो बडी इज टू सी आफ्टर दॅट। आतां तेमी मागता चीफ ऑफिसर बरें एक एक्शन घेवचें आनी त्या चोरा दोन बेगीनूच काडचो। सध्या आमी काल आमचो ड्रायव्हर येयलो गाडी स्टार्ट मारपाक गेलो तेन्ना तेका गाडी स्टार्ट जायना जाली। तेन्ना पळय जाल्यार बॅटरी ना जाल्यार आमी इमिडिएटली पोलीस कंप्लेन फायल केली आहा। आतां पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतले, इन्व्हेस्टिगेशन जालें की मागीर आमी डेली पार्किंग करता दिना म्हणजे पोलीस कंप्लेन जाली ऑलरेडी पोलीस आणि हे इश्यू करताले आतां हो इश्यू केलो तो आतां पळप लोकांक कळटलो कितें हांडवताले ते आमी त्या ड्रायव्हरांक त्रास नाका आनी कितें आतां ही बॅटरीची आतां ही बॅटरी न्हू हांगे हितून कित्याक गार्बेज प्लांटार लॅपटॉप आसलो तो पुसान ना जालो आनी सेकेंड बॅटरी आनी आतां म्हाका कडेन सांगला लागला जेंचे आनी 2-5 पयलीं बॅटरी ना जाली कितें रिक्षाची हें जावपा जायना। आमगे म्युन्सिपालिटी चीफ ऑफिसरान केस करपा जाय तेजेर नाजाल्यार सदां अशें